Ganak song A18. Mi saci bet betok yapik yeta Git munor taka yev kadiruya Kalvari betor pung provis korta Ek monar mi salvato givuya Mi saci bet betok yapik yeta Git munon takayu kadiruya Kalvari betor pung provis korta Yek monan mi salvato givuya बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं. भगिनीनो आयज आमी भाग्यवंत मोनिका हेचें स्मरण करता. भाग्यवंत मोनिका व्हरतली भाग्यवंत अगुस्तिनाची आवय. जायतें दूख तिणें सोंसलें आपल्या पुता पासत आनी आपल्या पुता पासत मागोत ती रावली आनी शेकी तिची दुखां तिचें दूख देवान ओळखून भाग्यवंत अगुस्तिनाक बऱ्या रस्त्यार हाडलो. जायत्यो आवयो आयजूय आपल्या भुरग्यां पासत रडटा. तांचेंय दूख उणें कर म्हूण भाग्यवंत मोनिकाचे मजतीन मागया. तेच बरोबर शुभ वर्तमान आयज आमकां उगडास करता आमी सदांच तयार आसूंक. असले तयारेन आमी जियोंक आमकां आदारण करपाक मागया. आयच्या मिसांत आमी जॉन आनी रेमेसिया गोन्साल्वीस हांच्या आत्म्या पासत मागता. देवान तांची काकूट करून सासणीक सूख तांकां दी म्हूण मागया. आमची पातकां ओळखून घेवन देवा मुखार आनी एकामेका उजेर गुन्यांवकारी म्हूण ओळखून देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागून सगळें बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां बाबा पुंजो मोसो गुन्यांव चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच वाडले सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदिदा देव आमची काकूट करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा दुखेस्तांच्या बुजवणणारा भाग्यवंत मोनिकान आपल्या वाट चुकलोल्या पुताक अगुस्तिनाक तुजेशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा जोडून घेतली. आमची दुखां आनी मागणी मानून घेवन आमच्या कुटुंबांनी वाट चुकून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीची दया कर आनी आम्हा समेस्तांची भोव करून आमचे मदल्या दुखेस्त आवयांची बुजवण तूंच जा म्हूण विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्योंच पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटीचे सुरवात. पावलू देवाचे कोशेन जेजू क्रिस्ताचो दोर्मदूत जावंक आपयलोलो आनी आमचो भाव सोस्थेनस कोरिंथ शारांतले पवित्र सभेक म्हणजे क्रिस्ता जेजू सभे पवित्र केलोल्यांक
आनी सगळे सुवातेर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांव उच्चारतात त्या सगळ्यांच्या सांगाताक पवित्र जावंक आपयलोल्यांक ही चीट बरयतात. तो तांचो आनी आमचोय सोमी. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां, कित्याक क्रिस्ता जेजू सवे देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळें. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत सगळ्या भांडारांची भरती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सोर्व प्रवचनाची आनी सोर्व जाणवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दितात ती गोवाय तुमचे मोदें गोट रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकाशनेक आशेवन रावतना तुमकां कसलेंच आत्म्याचें देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यान तीर दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्यांक एकवटोंक आपयल्यांत तो देव विस्वाशी. देवाचे उतर हे. देवाचे ओळखार. आमचो जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पर कितलो थोर आनी वंदिवंत, ताचे थोरायेचो थाव घेवंक नजो. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. पिणकां पिणकेक तुजी कर्तुत्वां परगट करता. तुज्या बलिश्ट करण्याची खबर गाजोयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी मोहिमा कितली फांगता. तुज्या ओचोऱ्यांची खबर सगल्यांक परगट जाल्या. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. मनीस तुजे पदवेच्यो भिरांकूळ कोरण्यो वर्णितलो आनी तुजे व्हडविकेचो प्रचार करतलो. तुज्या अगणित बरेपणाचो उगडास करतले आनी तुजे प्रमाणीकपण वाखाणतले. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जागृत जायात आनी तयार रावात. सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. देखून जागृत रावात. हें मात जाणो जायात, केन्ना चोर येतलो तो गोरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें गोर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी रावनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसलोल्यांक वखदार जेवण दिवंक दुनियान आपल्या घोराब्याचेर सत्य दिल्लो विस्वाशी आनी शाणो चाकर तो कोण? आपलो धोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तो ताका सगळे आपले दौलतीचेर सत्य दितलो.
पूण बासकोळ चाकोर आपणांच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक कळाव आसा कळाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यां बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावोन आसलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेले घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोत दोंग्यां सारकी जायशी करतलो. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रभू भयणीनो, संवसारी नदर आमी भोंवडायल्यार जायतीं मनशां आमकां तयार आसा तीं दाखयता. देखीक आमच्या शिमाचेर पारो करतले आमचे सोल्जर्स, सैनीक, BSF, बॉर्डर सेक्युरिटी फोर्स, केन्ना दुस्मानाचो देश आमच्या देशाचेर आक्रमण करीत म्हणून, आमच्या देशाचेर गुरी घालीत म्हणून ते तयारूच आसता दीस आनी रात. वो आमी जाणां फायर ब्रिगेड, जे मनीस उजो पालोवपी हे काम करता ते तयार आसता. केन्ना खंयची कसली इव्हेंच्युलिटीज, कसले सर्कमस्टन्सीस जायत आनी तांकां वखदार धांवूंक पडत तयार आसता. हो एक आवय भुरग्याक जल्म दिल्या उपरांत केन्ना भुरगें उठत, केन्ना भुरगें कसली ताची गरज पडत ती तयारूच आसता. पूण संवसारी वस्तूंनी आमी तयारी पळयता. आयचें शुभ वर्तमानूय आमकां तेंच सांगता, तुमी तयार रावात. संवसारी वस्तूंनी तयारी करता ते भाशेन सर्गीच्याय वस्तूक आमी तयार आसूंक गरज. चाकर दोनयाक काम करता तेन्ना मेळ्ळो जाल्यार दोनी खुशाल जाता. तो तयारूच आसता आनी ताची दौलतीची ताका तो वांटो दितलो म्हूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. वो चोर येयत म्हूण गोरकार जागृताय नासता. आमी जाणा चोर येयत म्हूण आमची दारां आमी घट करता, CCTV घालता, म्हणटच तयारी करता. आनी असली तयारी जाल्यार आमच्या जिवितान ओत्मीक तयारी कितली आसा. ओत्मीक तयारी आमी करूंक गरज. कित्याक देवाक लागीं सरूंक पातोक पयस करून ही ओत्मीक तयारी सदांच करूंक गरज. आनी ओत्मीक तयारी आमी करता तेन्ना आमची संवसारी तयारी आपशींच बरी जाता. आयज मागया देवा लागीं बरें केल्याक आमकां ही ओत्मीक तयारी आमी करूंक, पातकाक पयस करूंक, जे भाशेन चोराक पयस करूंक सोदता पातकाक पयस करूंक, आनी पातोक भितर सरना जावंक आमकां लागू जायना जावंक. आमी जाणा बाबा ह्या दिसांनी जीव वाटावपाक लागून ह्या COVID-19 लागून कितली तयारी करता. कांय जाणां मास्क घालून भोंवता, कांय जाणां हात सॅनिटायज करता, पूण तयारी करता. म्हणटच ओत्मीक तयारीचो आमकां उगडास आमी हाडुया. आनी जे भाशेन जेजून तांकां तयार केले आपल्या आपोस्तलांक आनी हेरांक, आमकांय तोच जेजू तयार जावंक आदार करता. सर्वेस फरा सृश्टीच्या रचनेन आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उणो आमी तुका भेटयता. तुवें दिला आनी मनशुच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उणो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय.
सर्वेस्परा श्रेष्ठच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा बडीन मोशान तुमचें बलिदान सर पविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, भाग्यवंत मोनिकाचो उगडास करून हो योद्न आमी तुका भेटयता. तेचे वरवीं आमच्या पातकाचें बोगसणें आमकां दी आनी आमचे जिणेच्या दिसा दिसाच्या आडखळी ताळण्या मदें सासणाचे सोडवणेचे वाटेर आमकां तीर करून दवर. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदविदार आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच सरे कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आपणें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कावस नव्यानी सासणीक कोराराचे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारावतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदगार दिवन बाबार्थाचो गट परगटुया. सुमया जेजू आमी हो लोकांत आनी कालसें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी अजिविताचो उरणारी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमा समेस सांग. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्रिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्शिवणपणाचो बरो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर. किरीत भाशेन मुगरास करता हांव जॉन आनी रेमेसिया गोन्साल्वेस हांच्या आत्म्याची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत तुमकां मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगती भगेन दोन आनी सरकाळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. जिवितांत आमी तयारी करूंक संवसारी तशीच आत्मीक तयारी करूंक आमकां आदारण करपाक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेळ पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुंचे सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ल्या आमी सदागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत मोनिकाच्या परबे दिसा हे देवीक जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमच्यो मोती उजवाडाय आनी आमची काळजां मोगान पेटय. अशें आमचें जिवीत कोतकोतीत ओतरेकांनी आनी तुका मानतात तसल्या कोरण्यांनी बरो. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायनाचो अंक F17. Povit bet misaci sahali kobar, sorgice suk deule, amcia kalsar, donia arga amci, tuhuka sobar, keloi mul homola vorto upkar. Corunamci kalsa, tuhuce altar, toi beton tuka, sogolo amco vaur, amce miske hetnaz, zaucera kobar, tuja ek votar sartorian sosar.